नमस्कार, हांव सरिता सरितास कोन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया वेज थाली। अर्द कप हांव तोरची दाळ घेता, तातूंत हांव थोडी मुगाची दाळ घालता। दाळ आमी 2-3 वेळा उदकान धुवन घेवया। दाळ शिजपाक जितले उदक जाय तितके उदक हांवें घालून घेतला। 2 हरवे मिरसांगो घालता, 1 टमाट कापून घालता, थोडी करबेलाची पानां, ही हांवें अर्द कप मटकी भिजत घालून ताका कोंब काढून घेतल्या। मटकेन थोडे उदक घालून घेतला। दाळ आणि मटकी आमी कुकरान शिजोवन घेवया। दाळ आणि मटकी कुकरान हांव 2 शिटी काढून शिजोवन घेता। कुकराची शिटी जाता तोपर्यंत आमी भाजी शिनून घेवया। भाजी करपाक हांवें भेंडे घेतले, भेंडे हांवें बरे उदकान धुवन घेतल्या। अशें आमकां भेंडे शिनून घेवपाक जाय। भेंडे हांवें शिनून घेतले। जेवण हांव कांदो घालिनासतना करता, ताका लागून भेंड्याचे भाजयेक हांव कांदो घालचे ना। 1 हरवी मिरसांग शिनून घेता। भेंड्याची भाजी शिजत घालुया। गॅसार हांवें आयदन तापत दवरला, तातूंत हांव 2 चमचे तेल घालता। तेल तापले तशें तातूंत हांव अर्दो चमचो सासवा घालता। सासवा बरी तडतडपाक दिवपाक जाय। सासवा तडतडून जाली तशी तातूंत हांव हरवे मिरसांगो घालता। शिनून घेतल्या ते भेंडे घालता। चवी पुरते मीठ घालुया। मीठ घालून ढवळून घेवया। झाकण घालून लो फ्लेमीचेर भाजी शिजोवन घेवया। भाजी शिजता आसतना 2-3 वेळा हांवें ढवळून घेतिल्ली। 2 सोलां घालता, थोडी सोय घालता, ढवळून घेवया। भेंड्याची भाजी जाली, गॅस हांव बंद करता। मटकेची पातळ भाजी करता, ताच्या खातीर थोडेशे वाटून घेवया। ही हांवें अर्ध्या नाल्लाची सोय घेतल्या। पाव चमचो घालता हळदीची पावडर, 1 चमचो घालता गरम मसाला पावडर। हो गरम मसालो करता आसतना हातून हांवें सुके मिरसांगो, सुकी कोथमीर घालून मसालो केला। उदक घालून वाटून घेवया। कुकरान हांवें दाळ आनी मटकी शिजोवन घेतली। हे पळयात, मटकी अशी शिजोवन घेतली। मटकेक आमी फोडणी दिवया। ताच्या खातीर गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या, तातूंत हांव 1 चमचो तेल घालता, अर्दो चमचो सासवा घालता, चिमूटभर हिंग घालता, करबेलाची पानां घालता, 1 टोमॅटो हांवें बारीक शिनून घेतला, 1 बटाट हांवें बारीक कापून घेतला। तुमकां जाय जाल्यार बटाटाच्यो फोडी मातश्यो मोठ्यो केल्यार जाता। हे बटाट आमी मातशे शिजोवन घेवया। थोडेशे उदक घातला, थोडे मीठ घालता, झाकण घालून बटाट शिजोवन घेवया। बटाट शिजला जाल्यार पळोवया। पळयात, बटाट बरे व्यवस्थित शिजल्या। तातूंत हांव शिजोवन घेतल्या ती मटकी घालता, ढवळून घेवया। वाटून घेतल्या ती मिरसांग घालता, थोडे उदक घालता। उदक घालता आसतना तुमकां जितले दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे घालात। चवी पुरते मीठ घालुया। मीठ थोडे आमी बटाट शिजता आसतना घातिल्ले, ढवळून घेवया। अर्दो चमचो साखर घालता, ओली कोथमीर घालता, ढवळून घेवया आणि हाका बरो खतखतो येवपाक दिवया। मटकेची भाजी बरी खतखतपाक लागली, गॅस हांव बंद करता। गोड शेवयाची खीर करूया। ताच्या खातीर गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या, 1 चमचो तूप घालता, अर्द वाटी शेवयो घेतल्या। शेवये तुपान मातशे रोस्ट करून घेवया, भाजून घेवया। थोडे काजू घालता, 1 वाटी उदक घालता। शेवयो पयली मातशे शिजोवन घेवया।
2 वाटी दूध घालता, ढवळून घेऊया. अर्धो चमचो घालता वेलचीची पावडर, थोडेसे केशर घालता, ढवळून घेऊया. दुधाक बरो खतखतो येवपाक लागला. तातूंत हांव अर्ध वाटी गोड घालता. गोड घालता आसतना तुमकां जितले गोड जाय त्या प्रमाणे घालात. ढवळून घेऊया. हातूंतले गोड सगळे विरगळपाक दिवपाक जाय, बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय. आनी पळया शेवयाची खीर बरी खतखतपाक लागली. आता पळोवपाक पातळ दिसता पण थंड जातक बरी व्यवस्थित जातली. गॅस हांव बंद करता. डाळ शिजोवन घेतल्या ती फोडणेक घालुया. ताज्या खातीर गॅसार हांवें आयदन तापत दवरला. 1 चमचो तेल घालता, अर्धो चमचो सासवा तडतडली तशी तातूंत जिरे घालता, अर्धो चमचो जिरे, चिमूटभर हिंग घालता, करबेलाची पानां, शिजोवन घेतल्या ती डाळ घालता, थोडे उदक घालता, अर्ध इंच आले धाडून घालता, पाव चमचो हळदीची पावडर, अर्धो चमचो कोथमिरेची पावडर, थोडोसो मिरयाचो पावडर, ढवळून घेऊया. चवी प्रमाणे मीठ घालूया. 1 चमचो तूप घालता, अर्धो चमचो साखर घालता, ढवळून घेऊया. ताजेर घालता ओली कोथमीर घालून ढवळून घेऊया. डाळ बरी खतखतपाक लागली. गॅस हांव बंद करता. शिवराक जेवण केला, कांदो लसूण घाली नासतना सात्विक जेवण, व्हेज थाली तुम्ही करात. रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात. परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत मस्त खाय, स्वस्त राहात. देव बरे करू.